शॉकिंग जाल्लें काल सांजेर. काल आमचो गूड फ्रायडे आनी ह्या वेळार आमकां काल सांजेर आमी घरा कडच्यान म्हाका फोन येयले की बेलसांव बिचार एक मर्डर जाल्या म्हणून. मायग्रंट वर्कर्स दोग जाण झगडले आनी एकल्या दाण्यान माल म्हणून दिला. म्हाका सारकी शॉकिंग हें जालें, म्हणजे शॉक जालो. विदीन शॉर्ट पिरियड 3 म्हयने डिसेंबरा एक जालोली आनी आज आनी जाली आनी ताणें सांगिल्लो तो मेलो. आनी आमचें हें सोबीत वेलसांव, सोबीत गांव, धाकटो गांव, एड्युकेटेड गांव. आनी हे गांवांत आज म्हाका जायते फोन येवपा लागले. जायतो लोक विचारूंक लागलो, अरे तुमच्या गांवांत कितें जालां, इतले इतले मर्डर जाताय. आतां हे मायग्रंट जे येताय ते कसले पोटा पासत येताय वो तें कोणूय तरी हाडटाय आपल्या कामां पासत. सो हितून हांव कोणाकूय ब्लेम कोना वो कोणाचोय गुन्यांव हांव कोना. पूण कितें जाता आतां ते चोयला ते भाशेन तेमची एज एक 28 तेशी भुरगे यूथ ते. सो तांकां हिंगा कोणाचोय ते एकले येताय, तांकां फॅमिली ना कोण ना. पूण तांकां कोणेंय तरी एक गायड करपा जाय. कोणें तांकां हाडटाय कामां हाडटाय तेणी तांकां गायड करपा जाय. बाबा चोय काम जालें 8 वरांचेर तुमी घरा येवपा जाय, वो तुमी रस्त्याचेर अशें करून पिवोन भोंवपा जायना. तेंचे कोणें तरी अधिकाऱ्यांनी दोड दवरपा जाय. तेच भाशेन एक तरी पुलिसे कडेन हांव मागतालो की पेट्रोलिंग करपाक आमचे बीच सायड. आनी आज हांवें एप्लिकेशन दिलां, रिक्वेस्ट केला वेर्ना पुलिसेक की हें जालां तें आमकां खूब दूख भोगल्या आनी हेजेर वयर कितें तरी उपाव आहा. पुलीस व्हेरिफिकेशन हे लोकां दवरताय तांकां तेणी मातशें आपल्याचो आनी मातशें एफोर्ट घालन व्हेरिफिकेशन चोवपाक. तेच भाशेन हांवें पंचायताकूय लेटर केलां की तुमचो एक रोल विलेज सांबाळपाक, विलेज आमची बरी दवरपाक. आनी कितें जाता नाजाल्यार हे भाशेन ते भाशेन नांव पिड्यार जाता. विलेजी आमच्या वेलसांव नांव काबार जाता हे अशें मर्डर जाता म्हळ्यार. आनी हाल्यां ही वेलसांव बीच इज अ वेरी ब्युटिफूल बीच. जायते भायले लोक येताय आनी ट्युरिजम एक दिसपडटा आमकां. पूण तें हाल्यां असली आमची ब्युटी बिचाचें नांव, वेलसांव बिचाचें नांव काबार जातलें. ताका लागून हांव म्हणटा वेर्ना पुलीस बरें काम कोताय, बरें एक्टीव. क्रायम पासून ते रोखडे डिटेक्ट कोताय विदीन 24 hours. आनी आमची गोंयची पुलीस जायते आमी चोयलां ते भाशेन आमी पेपरांचेर वाचताय विदीन 24 hours ते कितले क्रायम तेमी धोल्याय. हे भाशेन हांव ब्लेम करपाक सोदना, पूण हांव मागतां आमच्या वेर्ना पुलिसेको पासून की जाता जाल्यार पेट्रोलिंग करया. दुसरें आटेर ते अशें मेळटाय जाल्यार हांव मुगे गाडी घेवन येता तेन्ना जायते मायग्रंट रस्त्याचेर त्रास कोताय सांजे 7, 8, 9. आनी ते तर कितें जाल्यार दादागिरी म्हणटाय. अरे बाबा रस्तो सोडय, आमी गाडी वचपा सारकी दियाय. हाल गाडी तांकां हाडोली तर कोण म्हणटालो तांकां एक्सिडेंट केलो. आनी हे भाशेन हे मायग्रंट कोणागेर रावताय तांकां एक जबाबदारी आहा. हांव भाडें घेतां, इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुगे भाड्यांक कोण रावता, ते कितें कोताय, ते खूंय वयताय तें चोवपाक. तेच भाशेन हे कोण कामां हाडटाय कामां दवरताय तेंची कॅपेसिटी आसूंक जाय की आपल्याचे मनीस खूंय वयताय कितें कोन्न ते रावताय, केशे लोकांक हें कोताय. आनी ते भाशेन न्हू ते हांव म्हणूंक सोदतां ते एक तांकां तितलें शिकोवप ना, वो तांकां ते आर नॉट क्वॉलिफायड. ते कामां पासत येताय, पोटा पासत येताय. तांकां एक ट्रेनींग आसपा जाय, तांकां एक अवेरनेस आसपा जाय, एक तेंचे कम्युनिटी भितर तांकां सगळें एकठांय करपा जाय. तांकां एक अवेरनेस दिवपा जाय. बाबा चोय तुमी पोटा पासत येयले, तुमी तुमची फॅमिली ना कोण ना, तुमी केशे लोकां मदीं तुमी रावपा जाय, केशें तुमचें लिवींग वचपा जाय, केशें तांकां स्टेप मारपा तांकां आमी दाखोवपा जाय. नाजाल्यार अशें जातलें. त्या हाल्यां आमी पेपरांचेर बी चोयताय ते भाशेन थोड्यांनी पयशां लागून ओनरां मारले आनी हाल्यां हिंगाय तें जातलें. आज तेणी मायग्रंट एकमुखा भितर तेणी मायग्रंटां तेंचे भितर मारले, हाल्यां ते ओनरां मारले. पयशे दिले नाय वो पयशे जाय वो तेंच्या घरां फॅमिली आसतले हाल तांकां मारले. हिंगा आमचे बीच सायडीक हाजे कॉन्वेंट आहा, स्कुल्स आहाय, लोक आहा, बरो लोक आहा. आतां ह्या लोकांक ट्राबल जायना जावपाक हेंचेर कितें तरी आमी एक्शन घेवपाचें. सो हें मुगेलें मागणें. आमच्या गांवांत काल एक मर्डर जाला. आतां फाटीं एक 3 म्हयने जाता थिंगा हाय तेच्या पयलो एक मर्डर जालोलो. आनी हें सारकें आमकां शॉकिंग न्यूज आसा कित्याक आमगे एक वेलसांव धाकली विलेज आनी बरी पिसफूल विलेज. मात हें सडनली हे मर्डर जाताय तें चोयन सारकें सरप्रायजींग अशें हें कितें चलत काय म्हूण आमगे गांवांत. आयज सकाळीं हांव पंचायतीक गेलें जाल्यार थिंगा एक आमगे एक विलेजरान हें एप्लिकेशन दिलो हा हेचो हे मर्डरांचें सोन. तेन्ना सांगलां तेणें एक 2 सजेशन दिलें. आतां कोण ओनर्स आहाय ते रेंटा दोताय तांकां तेमी तेंगे टेनंट व्हेरिफिकेशन कोच म्हणून. आनी दुसरें आहा तें
तेणें सांगलें म्हणजे मायग्रंट्स आहाय तांकां अवेरनस प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करचे, तांकां एड्युकेट करचे हे सोसायटीन कितको रावपा तें. सो म्हाका दिसता हो बरो पॉयंट, कित्याक आज चोवपाक गेले जाल्यार गोंयांत जायते क्रायम्स जाताय आनी स्पेशली इनवॉल्विंग दीज मायग्रंट्स. आनी हें आमी अशें करून पंचायती आतां आमगे मिटींग आसतली ते दोन आमी एक रेजोल्युशन घेवपाक सोदताय सगळीं मेळोन. आनी हेचेर आमी हें कोतली म्हणजे हें अवेरनस करपाक खूब गरजेचें. आनी म्हाका दिसता हो बरो पॉयंट असो. सो हें कोतली आमी. दुसरें म्हणटाय तें आमगे रेजिडंट्स आमगे विलेजर्स आहाय तांकां कोण ओनर्स आहाय तांकां हांव रिक्वेस्ट करता, कोणाकूय तुमी भाड्यान दवरताय जाल्यार तुमी पुलीस टेनंट वेरिफिकेशन करचें, कित्याक तें गरजेचें. हाल्यां कितें जालें आनी वेरिफिकेशन केलो ना, ते क्रायम केले ते धांवताय बी. सो हें आहा जालें जाल्यार तांकां दवरूं मेळटाय आनी हे क्रायम्स मातशे उणी करूं मेळटली. आनी मुखार एसो मर्डर्स बी जायना जावपाक हें खूब गरजेचें. आनी एक म्हणटाय तें आमी पुलिसांक रिक्वेस्ट करूं सोदताय, आनी ते पेट्रोलिंग कोताय बट तें आनी मातशें इंटेन्सिफाय करपाचें, स्पेशली कोस्टल एरियाज आहाय थिंगा. आनी रातचे कोणूय भोंवताय बी जाल्यार अशें करून बेश्टे बी भोंवताय, पियोन भोंवताय वो कितें भोंवताय जाल्यार तांकां तांबोयन हिचाचें मायग्रंट्सांक, तेंगे आयडेंटिफिकेशन हिचाचें. आनी सपोज तेंको ना जाल्यार तेंचेर मातशें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें, कित्याक आमकां नाका हेसोले मुखार हेच्या फुड्यान आमगे गांवां हेसो केसीस जालोली.